आज सांजेच्या 7 वरांचेर गोंयचो फुटबॉल पंगड सेनादळाच्या पंगडा 8 संतोष ट्रॉफी 6वे फावट जिखपाच्या हेतान मैदानात येतलो। हाचे पयलीं 2008-2009 वर्सा गोंयान संतोष ट्रॉफी जिखिल्ली। गोंयचे आयचे प्रतिस्पर्धी सेनादळ 2018-19 वर्सा जैतिवंत थारिल्ले। आयज ही ट्रॉफी 7वे फावट जिखपाचो तांचो यत्न आसतलो। ह्या सर्तीत आमी बरो खेळ केला आनी ट्रॉफी जिखपा खातीर पुराय यत्न करतले, असो गोंयचो कॅप्टन मोहम्मद अली हाणें सांगला। गोंय बऱ्याच तेंपा उपरांत फायनलीत पावला, तेका लागून जैत हीच आमची मोख आसा अशें गोंयचे कोच चार्ल्स डायस हांणी सांगला। सेमीफायनलीचो हिरो नेसियो फर्नांडीस हांणी ह्या सर्तीत सगळ्यात चड 5 गोल मारल्यात। पुराय गोंयांतले फुटबॉल मोगी आयच्या ह्या फायनलची आनी गोंयच्या जैताची आतुरतायेन वाट पळयतात। आतां नजर मारया ती ह्या सर्तीच्या इतिहासाचेर। बंगालच्या IFAन म्हळ्यार इंडियन फुटबॉल असोसिएशनान 1941 संतोष संस्थानचे निमणे महाराजा सर मनमथा नाथ रॉय चौधरी जे ताचे आदले अध्यक्ष आशिल्ले हांचे यादस्तीक ही सर्त सुरू केली। ताका लागून ह्या सर्तीक संतोष ट्रॉफी हे नांव मेळ्ळा। हे संतोष संस्थान सध्याच्या बांगलादेशात आसा। AIFFन IFAक ही ट्रॉफी दिल्ली आनी AIFF म्हळ्यार भारतीय फुटबॉल महासंघ ही सर्त आयोजीत करता। अनुसावन ही सर्त FIFA संतोष ट्रॉफी म्हणून वळखतले। बंगालचो पंगड ह्या सर्तीतलो सगळ्यात यशस्वी पंगड जावन आसा। तांणी 31 फावट ही संतोष ट्रॉफी जिखल्या। बंगालचो पंगड ह्या सर्तीतलो सगळ्यात यशस्वी पंगड जावन आसा। ह्या सर्तीच्या उपजैतिवंताक IFA दिल्लीन भेट दिल्ली कमला गुप्ता ट्रॉफी फावो जाता। तिसऱ्या सुवाती खातीर मेळपी संपांगीकरण आदल्या मैसूर फुटबॉल संघटनेन दिल्लो। गोंयान 1982-83 वर्सा बंगाल बरोबर ही ट्रॉफी शेअर केल्ली। उपरांत जाल्ल्या 1983-84 वर्सा पंजाबाक हारोवन गोंयान ही ट्रॉफी जिखिल्ली। सो सेगीत 2 वर्सां ट्रॉफी जिखपी हो एकुलतो एक पंगड जावन आसा। आयज समेज गोंयकार फुटबॉल मोगीची नजर अरुणाचल प्रदेशांतल्या UPयांतल्या गोल्डन जुबली मैदानार गोंयच्या जैताचेर आसतली।